आता म्हाका सांग तुवें म्हटलां की राजस्थान जावं हेर आमच्या इंडियेच्या दुसऱ्या दुसऱ्या स्टेटांनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी जेन्ना तियात्र केल्यात तुवें तियात्रांक कसो कितें रिस्पॉन्स मेळटा? वा इतली म्हाका न्हू इतली बरें दिसलें भायर स्टेटांनी इतली रिस्पेक्ट दिता म्हणजे आमच्या गोंयान पळय आमकां मेवना तेज्यान दोबरादान थिंग रिस्पेक्ट दिताय फॉर द आर्ट एंड फॉर द आर्टिस्ट. पूण तांकां आमची कोंकणी मायभास समजता? कोंकणी मायभास समजता म्हळ्यार आमचोय लोक थिंग थोडो सेटल जाला आनी तेच पयलीं आमी तेंचे आख्खी स्क्रिप्ट तेंकोट दिलेली आसता सो स्टोरी तेंकां सगळी खबर आसता सो थ्रू एक्शन्स ते एन्जॉय जाताय आनी तेंकां आमचें कल्चर आमकां प्रमोट करपाक मेवता हेर गांवांनी संदी दिताय सो एकदम बरें दिसता जिवाक आनी मान अभिमान भोगता थिंगा आमकां चड रिस्पेक्ट. म्हणटच तुका दिसता आसतलें आनीक तुज्या अनुभवा प्रमाणे आमचे जे तियात्र दर एक तियात्र दुसऱ्या दुसऱ्या तर स्टेटांनी पावत जाल्यार आमची संस्कृती वयर सरोंक जालेंच दुबावूच ना. जरी तर हे भाशेन आमकां संदी मेवली आनी हितून आमकां गव्हर्मेंटूय भरपूर तेंको दिता आनी हेज्यावन तर तेंको दिलो जाल्यार म्हाका ती आमची संस्कृती आमची आर्ट कल्चर सगळे आख्खे देशान इतली बदतली कित्याक सगळ्यांक आमची आर्ट न्हू सगळ्या परस आर्टिस्टां परस ही आमची गोंयची आर्ट तांकां खूब लायक जाता ही कला. हय आनीक आयज काल आमचे गोंयकार भाव जायते युकेक भरल्यात म्हणटच तुवें आमची गोंयची संस्कृती खंय तरी शेणल्या आसतली? सारको उलयलो सारको उलयलो कमेंट करपाक भिरांत दिसता कित्याक आमचे युकेचे भाव आमकां खूब ओडीक कोत्ताय थिंगा वयतगच पूण हांव म्हणटा ही आमची पळय कल्चर आहा ती मातशी दवराय प्रिजर्व करून घरांत बाय एकमेकाची थंय उलोवयाय कोंकणी की ती सांडपाक दिनाकाय पूण तेंचोय हात भरपूर आहात तेंचोय आमकां हेल्प आहा म्हणून युकेक आमचे आतां KDS पळय हाय ते बा आमकां खूब आवडटाय व्हरपाक खूब तवकस घेताय बेश्टोच एक शो घालतलो जाल्यार जायना तो तेंकाय लागून ते आमचे UK हाय पूण तेंचे वरवींच ही आमची आटूय आजुनी म्हणटा जेन्ना एक तियात्र UK पावता त्या खिणांत ते कितले खुशाल जातात? खूब खुशालकायेन इतलो वावर तेंकां खूब त्रास पडटा हें करपाक ते विजा कार्ड मागीर तांकां दवरपाचें एकोमोडेशन सगळें भरपूर पूण ते उमेदीन कोत्ताय ते आमकां दिसून येता कित्याक तांकां उमेद चड आपल्याक पयशे करपाची अशी उमेद ना पूण ही आमची आर्ट आमची कल्चर एक ते सगळी देशान देशान फांकाची देशान देशान उडवीक करची आनी रीच हेरिटेज कल्चर पळय आमची ती जिवी उरची हो तेंचो म्हाका दिसता खेतू कित्याक एक लागून ते मोगान कोत्ताय आनी तेन्ना आमकां एकदम बरें दिसता खूब बरें दिसता. कितें जालें? जेनी जेनी आयज हांव चड खुशाल आमचे कंपनीक लाखांनी फायदो जाला आनीक ताज्या हांव चड खुशाल कित्याक जाणाय हांवें आयज 50 लाख गरीब भुरग्यांक दिवन आश्रमांत आयलां. 50 लाख? हे मात तुवें एकदम बरें केलें कालू. हे पळय आमचो तर एकलोच बाबा आसा आमची सगळी इतली दोगुडू आसात इतली सगळी डुडू घेवन आमी खंयसर बेतले आमी केन्ना तरी बरी कोणी करूंक जाय तेन्नाच ताजे बरे कोणीचे फळ आमकां मेळ सारकें. आनी म्हाका देवा लागीं सदांच मागतली आमच्या बाग बरी देवान बोलाकी दिवन बरी तरेन वाडयल्यार पुरो म्हणून आयज चड खुशाल. चल जेनी भितर वचून बाबाक आपय. बाबाक आपय कित्याक? हांव तुमकां आयज सरप्रायज दिता. आपलो तियात्रांचो वावर तूं कोत्ता तूं भुरग्यांक शिकयता तेच बरोबर जी तुजी धूव आसा तिकाय तुवें थोडो भोव वेळ दिला आसतलो? थोडो वेळ म्हणल्यार चडूच वेळ कित्याक ताका आयज पासून तेणी ट्युशन्स केन्ना घेवंक नाय ताका फकत घरा कडेच हांव कोच करता आनी हितून म्हाका ताका आदार करपाक म्हजो घोवाचोय म्हाका खूब आदार आहा ल्हानपणींतल्यान तोय स्टडीज घेतालो आतां 8th 9th 10th जाल्यार तेगेली स्टडीज हांव घेता आनी अशें करून म्हाका घोवाचो तितून भरपूर सहकार. हय तुवें घोवाचो उगडास काडला म्हणटच ताचें नांव आनी तो कितें काम करता तें? विलियम डिक्रूज तो रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान काम करता आनी ताका तियात्राचो खूब आवड आनी खूब मोग आनी एक देखून तियात्र सोडनासतना सगळे तियात्र चोयता तो. आनी तुजे धुवेन केन्ना तरी तियात्रांनी अशें कितें तरी ते खूब म्हणल्यार इतली ताका आवड आहा ते सारकें म्हजे फाटीक लागलें मामा म्हाका केन्ना तियात्रान घालतले आपल्या तियात्रान न्हेसोंक जाय मागीर ताका एक पाट हांवें आमच्या हितून म्युजिकल शो काडलेलो हांवें त्या शोवान प्रोफेशनल आर्टिस्ट आसलेली तितून ताका ओपनिंग कांतार म्हणपाक हांवें एक संदी दिली. आपलोन तूं आतां तियात्रांनी न्हेसता ह्यो सगल्यो गजाली बऱ्यो आसात म्हणटच तुज्या कांतारांची प्रॅक्टीस तूं कशें कितें करता? कांतारांची प्रॅक्टीस म्हाका एक पाट कांतार काडलें म्हणटा फेल्सीक बोलेक हांव वयता आनी भयण म्हाका फेल्सी कांतारांक खूब हेल्प करता ते म्हाका बिट्स दिता तेजेर प्रॅक्टीस करता आनी मागीर फेल्सी म्हजी भयण तेजोय म्हाका खूब सहकार आहा जेन्ना कांतार म्हणटा तेजे बराबर भरपूर प्रॅक्टीस करता आनी खूब हेल्प करता बिकॉज शी इज टॅलंटेड स्पेशली इन सिंगींग. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी कशी प्रॅक्टीस करतात ते आमी लोकांक दाखयल्यार दाखोवया. ओके. Listen to the rhythm of the falling
of the falling rain. Tell me just what will happen. I wish that we go and let me cry in pain and let me be alone again. Roster moja solo no się wetana, dore mote korun poita, moti asa dekuna ka no sai zalia, poite koshe supon uita. Roster moja solo no się wetana, dore mote korun poita, moti asa dekuna ka no sai zalia. आपलोनाची दो अश्मित बाय तूं तुजी मामा जायते फावटी तियात्राची तयारी करता जावं कांतारां कांत प्रॅक्टीस करता पार्थ शिकता तेन्ना तुका केन्ना तरी दिसलां की आपणें तियात्रांनी एक्टींग करचें? ओय खूब पाटी मम्मीन म्हाका चान्सूय दिला. म्हाका कांतार म्हणपाक खूब आवडटा. तेणे म्हाका खूब पाटी तेजे बरोबरूय हांवें कांतार म्हणलां सोलो आनीक दुएटूय म्हणलां तेंचे बरोबर. आनीक म्हाज्या मम्मीच्या म्युजिकल शोवान हांवें एक ओपनिंग म्हणलेलो आनीक एक तियात्रान हांवें आनी मम्मीन दुएट म्हणलेलें मोबायलाचेर. हय म्हणटच तुका खंयचे तरी कांताराचो उगडास आसतलो? ओय म्हामीच्या म्युजिकल शोवान एक सोलो ओपनिंग केलेलो तो उगडास. चार वळी ताच्यो? हय. जिवीत मनशाक देवाचे एक देणे, बारीक चिंतून पळय फाल्यां जायत पळय लागकोणे. गुटवो रोचना देवाचो आयज पासून गोमोक दिवंक ना ताणें कोणाच्यान पारकूंक जायना हे पारकोणे. मनशाक कितलें दिलां ताणें देवावून मनीस जाल्यात शाणे, दिल्ले देणे जाता आमकां उणे. जिवीत जिवीत मनीस खुशाल जाता, खुशाल काय मेवोंक दुसऱ्यांक दुखी कोता. सुख मेलोन घेवूंक पाप तूं आदाता, देव तुजी पापा बुकार बरयता. ही कांतारां गायतना खरेंच तुका जायते लोकांनी वाखाणलें आसतलें? हय. आनी तूंय खरें खुशाल जालें? हय. म्हणटच तुका आनीक आनीक कांतारां गावं अशीं दिसतात? हय खूब आवडटा म्हाका कांतारां म्हणून. आनी मम्मी म्हाका इन्स्पायरूय करता कांतारां म्हणून. हय. आनीक तुवें केन्ना तरी भुमिका करपाक एक्टींग करपाचो केन्ना तरी प्रयत्न केला? हय हांवें मम्मीनूय म्हाका एक पाटी दुबय वयलेलें, थिंगा एक पाटी हांवें एक्टींग केलेलें. तुका फुडाराक तुजी येवजण कितें आसा? फुडाराक हांव ट्राय करतलें तियात्राच्या लायन्यानूय येवपाक. आनीक एक्चुली मेन एम हांव दोतोर म्हूण दोतलें आनीक तियात्रांत शुअर शॉट येतलें. हय पूण तुजी मामी कितें तरी म्हणटाली की क्लासिकल कितें तरी तुका? हय हांव क्लासिकल कांतारां म्हणटा. म्हाका एक पाटी डिस्ट्रिक्ट लेवलान सेकेंड प्लेस मेळ्ळलो आनीक 2 पाटी हांवें कांतारां म्हणलोली क्लासिकल. म्हणटच खंयचे एक 2 वळी तुका उगडास आसल्यार? हय. दस 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 द प प द प द प द प ग ग प ग प ग प ग रे रे ग रे ग रे ग रे स सा रे ग प द स द प ग प द प ग रे सा. जायती प्रॅक्टीस करूंक पडटा? हय म्हाका बाबू वेरेकर सर ट्रेनींग दिता. ताचे उद्देशीन तूं शिकता. आपलोन जायते फावटी आमी तियात्राक वेतात, दुसऱ्याचे तियात्र पळयतात. तूंय तियात्र पळयता आसतलें? ऑफकोर्स सगळे चोयत म्हणल्यार जाता चडशे म्हाका खूब आवडटा. आनीक दुसऱ्यांक केन्ना तरी तुवें वाखाणपाचो प्रयत्न केला? वाखाणलें हांव बसून चोयतां तेन्ना इतली उमेदीन चोयतां आनी एक एक कांतराच्या फाटल्यान हांव तांकां क्लॅप्स दितां. आनी कित्याक आमकां जाय जेन्ना आमी कांतर म्हणटाय तेन्ना आमकां लोकांनी ऑडियन्सांनी आमकां ताळी वाजयलेल्यो आमकां खूब उमेद येता आनीकूच बरें करून दिसता. आनी जेन्ना लोक ताळी वाजयना तेन्ना आमकां एकदम दूख भोगता. पूण जेन्ना आमी तियात्री चोयताय तेन्ना हांव जायत पट तियात्रिसांक चोयतां बसताय आत कामरून. जर तर आमीच तर दुसऱ्यांक वाखाणनाय जाल्यार दुसरे लोक आमकां कितकून वाखाणटलो. ताका लागून दुसऱ्याचें वाखाणी करपा जाय. पूण म्हजे हिसपान वाखाणी कोण करता? एक जाणवार मनीस जो विज्ञानान हितून भरलेलो आहा, नॉलेज आहा, विजडम फूल ऑफ, तो दुसऱ्याची वाखाणी करता कित्याक ताका तेजो मोल किंमत खबर आसता तें केशें कितें तें. हय म्हूण पयले सुवातेर आमी आमच्या आर्टिस्टांक जेन्ना आमी ऑडियन्सान बसतात तेन्ना आमी ऑडियन्स आमी कलाकार न्हय. म्हणटच आमी दुसऱ्या कलाकारांक ताळयो मारपाची गरज आसा आनी तीच संवय मागीर लोकांक जातली. लोकूय आमकां उमेदीर दवरतलो कित्याक आमी पयलीं तांकां एक उदाहरण दिवपा जाय. बाबा हे तरेन चोय, हे तरेन वाखाणाय
आनीकूच उमेद वाडोय जाल्यार लोक आमकां तुका केन्ना तरी दिसलां की तुजी स्वताची VCDs आनी कांताराच्यो आल्बम जावं फिल्म आसचे जायत पट दिसता पूण कितें आसता आमचे म्हजी भयण फेल्सी आहा तें तर हितून सारकेंच वयर आहा म्हणटकच मुगेल फकत तेणी काडटकच म्हाकाय उमेद भोगता तुजें कॉन्ट्रिब्युशन हय आपूण आयज जायत्यो चलचित्रां बाजारांत आयल्या आनी तितून तुजी धाकटी धाकटी भुमिका दिश्टी पडटा तो कसो कितें वेळ दिता म्हणजे आमकां सांजचें हांव बेकार आसता सांजची बायची लिसा मुगेली एकदम सारको टायम टेबल सारको आनी एकदम क्विकनेस आनी तूं फटाफट काम घरांत पासून सगळें टाकटीक आनी कोणेय तो डायरेक्टरान म्हाका टायम दिलो हांव त्याच टायमार म्हाका 5 मिनटां वेस्ट करप म्हणल्यार खूब जिवाक दूख भोगता एकदम सारकी टायम टू टायम मुगेल दवरप सो हांव केन्नाच कोणाचो टायम वेस्ट करना दुसऱ्याचो कसलेंय सांगलें म्हणटा त्या टायमार पावता आनी त्या टायमार म्हजोय टायम वेस्ट दुसऱ्यान केल्यार म्हाका खूब राग येता Good morning, beta. Morning, Mom. Good morning, Sunny. Sunny, to be ready? What's up? Great, yes. I Sunday. We are not the believer. Such a bizarre person, say. But Mom. But mom, what happened? म्हाका थोड्या पैशांची गरज आसली Mom. हे तुमचे स्वतःचेच. आपलोन तुका हांवें आदीं एक फावट विचारलां तरी आसतना परत एक फावट कितें तरी तुवें बरोवन भुरग्यांक शिकयलां हांवें जायत्यो प्ले बरयल्याय आनीक भुरग्यां कडच्यान करून घेयले मोरल घालून तेच भाशेन हांवें टिचरांक पासून एटिट्यूड्स ऑफ टिचर्स टुवर्ड्स द स्टुडंट्सां कडेन कशें वागणूक हाडचें हेजेरूय हांवें प्लेज बरयले इवन स्टेट लेवल टिचरां कडच्यानूय कोण गेले जायते वेगवेगळ्या इस्कॉलाच्या टिचरांनी पार्टिसिपेट जालें तितून म्हाका खूब उमेद भोगली म्हाका इस्कॉलान इज अ बेस्ट टिचर सोशल इन्स्पिरेशनल नॅशनल लेवलार म्हाका तो एक अवॉर्ड मेळ्ळो हालींच सो खूब उमेद भोगली तो घेवन म्हाका आनी आमचे हेडमास्टर बरेंद्र तिवारी तेणें म्हाका खूब वाकाडलें सो आय एम प्रावड ऑफ यू मॅन सो एकदम बरें दिसलें जिवाक आपलोन तुवें म्हजो जायतो वेळ मोलादीक म्हाका दिलो त्या पासून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेज्या आदी हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आयज येयलें आनी मुकडच्यान जायती म्हजी भावना हांवें ती एक्सप्रेस करपाक तूं एक म्हाका संदी दिली आनी म्हजी हिसपान तूं एकदम बरो होस्ट तूं पळय हें इंटरव्यू घेता तें म्हाका तुगेली इंटरव्यू घेवपाची स्टायल पळय आहा ती एकदम बरी लागता आनी तुजी फ्लुएन्सी उलोवपाची आहा ती तेज्यान बरी लागता तर अशीच दवरची आनी मुखार आनीकूय तुवें तरकीब करची हें म्हजें आवडलें इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ हांव आपलोनाच सांगताक हांगाच सोंपयता